So regarding feast of होली स्पिरिट चर्च म्हणजे आज काल लास्ट डेट झाली आणि ऑलमोस्ट feast म्हणजे हे फाटी feast एज अ चेअरपर्सन दिस इज द 4th feast आय ऑर्गनायज. ॲक्च्युली 5 जावपाची ती एक फेस्ता लास्ट फेस्ता डिस्प्यूट झाली आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आहा कितें जालें तें डिस्प्यूट. सो दीस टायम चीफ ऑफिसर हॅज कॉल्ड मिटींग इन माय चेंबर मिस्टर मेलविन वाज आणि हे फाटी आमी ज्यो फेस्ताची जी तयारी केल्ली एज पर द हायकोर्ट गायडलायन्स सगळे आमी गायडलायन्स जितलेंय ताणें मेन्शन केलें सगळें फुलफील केल्लें. टॉयलेट्स, CCTV कॅमेराज, पेंडल, फायर एक्सटिंग्विशर, कंटिन्युअस फायराची बिल्डिंग फायर ब्रिगेड वेज, नो एन्क्रोचमेंट ऑन फुटपाथ, सगळे गार्बेज डस्टबीन सगळे जितले नॉर्म्स हायकोर्टान आमकां डायरेक्शन ते सगळे फिट करून आनी मुख्य गजाल मेन म्हणल्यार परते एक फावट जो अमावंट फर्स्ट डे गेल्ले सोमाराक जो हे जाल्लो तो सांजचो डेपोजीट केलो. मंगळारा जाय अमावंट आयले कॅश ते डेपोजीट केले गेले. अशें करून डे टू डे ऑर्डरच तशी हे फाटी स्पेसिफाय काडिल्ली आणि त्याच आनी मेन म्हणल्यार लेडीज हांव सगळ्या स्टाफाक पर्टिक्युलरली नवी जी आमची AO आयल्या बाय रिया नायक आमची ATO सीमा मेळी सगळे स्टाफ हेड क्लार्क धरून सगळे स्टाफ 4 जाणांची टीमच हांगा कॅश घेवपाक बशिल्ली आनी ऑर्डरी भितर मेन्शन केल्लें कॅश जी कोण घेवपाक बसता ताणें कॅशराक कितलोय टायम जावं 7 जावं 7:30 जावं कॅशराक कॅश हँडल कॅश ताका हँड ओवर केले शिवाय आनी ATO आनी AO ब्रीफ केले शिवाय तांकां सबमीट केले शिवाय वचप ना. हांव सगळ्या स्टाफाक म्हणजे जी कोण सीमा फटे कोण जितले काम करताले तांकां तांचें अभिनंदन करपाक जाय. सिस्टमॅटिकली काम करून जवळ जवळ 32 लाख आनी ऑड अमावंट हो आज ट्रेजरीन मुन्सिपालिटी जमा जाल्ले कडेन आसा. 32 लॅक्स म्हण आयले खरें म्हळ्यार पयशे इल्ले म्हाजूय येवपाचें कारण म्हणजे एक्सपेक्टेशन तशें आशिल्लें पयशे माय येवपाचें कारण ओल्ड गोवा फिस्ट आनी एक्सपोजिशन गोंय साबाचें एक्सपोजर आशिल्लें कारण तांकां 45 डेज ते 2 म्हयने सुमार तांकां थंय स्टॉलां खूबशे जाणून थंयचे आमचे रेग्युलर फेस्तावाले स्टॉल्सवाले आयले ना. आयच्या म्हणजे एपिसोडा वयल्यान एक क्लियर जालें हांवें त्याच वेळार म्हणिल्लें की सगळ्यांनी तरी चीफ ऑफिसर चेअरपर्सन सगळ्यांनी मेळून सर काम करत एक काम बरें ताजें सामकें पक्कें उदाहरण चीफ ऑफिसराचें अभिनंदन करता कारण ताणें तितलेंच कॉपरेशन केलें. CP गो सामकें सिस्टमॅटिकली आमी आमची ऑर्डरी पसून पळयात तुमी कशी ऑर्डरी आमी इश्यू केल्यात. इंडिव्हिज्युअली आमी सगळ्यांक पर्टिक्युलरली म्हणजे कोणें कितें करपाचें फक्त टॅक्निकल सेक्शनाक सांगलें ME आनी जे JE आशिल्ले ताणें फक्त डिमार्केशन करपाचें. MIक सांगलें तुमी जस्ट सर्वे करपाचें आनी सगळें पळोवपाचें आनी पेमेंट पसून घेवपाक पयशे पसून घेवपाक आमी रिव्हेरीफाय पसून केलें आनी हे फाटी आमी सिस्टम केली. जो कोण स्टॉल बुक करपाक आयलो ताजे कडेन पयशे घेतले ताका रिसीट दिले ताका नंबर दिलो तो नंबर ताणें थंय डिस्प्ले करपाक. आतां ATO 4 दीस कंटिन्युअस वचून ATO पर्सनल चेक केलें स्टाफाक घेवन. सो सिस्टमॅटिकली हांव सगळ्यांक स्टाफाक तांचें अभिनंदन करता कारण टीम एक सिस्टमॅटिकली काम केल्यार सगळें बरें जाता हें सामकें पक्कें उदाहरण.